म्हाका सकाळी फुडें आमचो खजिनदार बाब निलेश वेळीप हेणी फोन केलो की राती सातेरी देवळा कडेन चोरीचो अयशस्वी प्रयत्न जालो म्हणून। मागीर इमिजिएट आमी दोगांय थंय गेले। थंयसर वचोन आमी पळयलें, पळयत जाल्यार चोरांनी आमची जी खिळी घालता ती खिळीचे स्क्रू काडून ताका रॉड घालून मोडपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तो तांकां अयशस्वी ठरलेलो आसा। सो देवानूच तो प्रयत्न हाणून पडलेलो आसा आनी आमची दाराची सिक्युरिटी एकदम भरभक्कम आसा। सो आमी ऑलरेडी राती पुलीस येयल्ले आनी पुलिसांनी तेजी छानबीन केल्ली आसा। हांव सकाळीं पुलीस अधिकाऱ्या कडेनूय बीन उलयलां आनी पुलीस स्टेशनार आतां आमी वयतले बीन। सो आमी ताका प्रश्न विचारतले की बाबा तुमगेलो तपास खंय पर्यंत पावला आनी जे रस्त्यार CCTV बसयल्ले आहा पळय न्हू तेजेरूय तेंच्यांनी फुटेज काडून तांकां जिरेबंद करची म्हणून। आज राती शिगांवान चोरी करपाचो खूब प्रयत्न जालो। एकट्याली मोटरसायकल आहा ती मोटरसायकल जे माटोवचे शिगांव आहा प्रशांत सावंत यांच्या कुटुंबाची स्प्लेंडर मोटरसायकल, ती मोटरसायकल घेवन ते वयताले आनी वयता आसतना तेणी हांगा सातेरी देवूळ जे लागता थंयच्यान 1 किलोमिटराचेर सातेरी देवळा कडेन तेंच्यांनी चोरी करपाचो खूब प्रयत्न केलो। ते देवळाचे मुख्य दरवाजे आसा त्या दरवाज्याक 3 कुलपां आसा आनी तेका ती कुलपां अशी आहा सेटिंगाचेर आजी तोडपाक कोणाच्यान जायना, पूण हेंच्यांनी स्क्रू ड्रायव्हर घेवन ते फोडपाचो प्रयत्न केलो, लॉक उगडपाचो प्रयत्न केलो आनी तेच चोर कशें आसूं शकता म्हणल्यार ते जेन्ना माटोवच्यान जी चोरी जी गाडी मोटरसायकल चोरपाक वयता थंय तांकां रेब्याच्यान वयची पडटा। ते रेब्याच्यान गेले तेच पांय तेंचे हांगा जे देवस्थान आहा थंय लागलेले म्हणून तेच चोर आसूंक शकता। CCTV कॅमेरान ते कैद जाल्ले आसा हे सगळे जे कोण चोरी केल्यो ते आनी पोलीस हेचो तपास करता। रोखडेच तांकां पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करून तांकां अरेस्ट करतले। गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर।